उलगा तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, ग्लाब तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज देवाच्या उतर आम्ही कान घेवया माथेवाचो वांजेल 8वो अध्याय 5 ते 17 वाक्य. मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 5 to 17. उपरांत जेजू कफरनवान भितर सरतस एक शतापती ताच्या झरसीन आयलो आनी विनंती कर म्हणालो, सायबा म्हज्या साकराक आर मारल्या आनी घरांत पडून तो कठीण वळवळटा. जेजू ताका म्हणालो, हांव येवन ताका बरो करता. शतापतीन जाप दिवन म्हळें, सायबा तूं म्हज्या घरा भितर सरूंक हांव योग्य न्हय. तूं एक उतार सांगशी जाल्यार पुरो, म्हजो साकर बरो जातलो. हांव जाल्यार दुसऱ्यांच्या हाताखाल आसां आनी म्हजे खाली सैनीक आसात. एकल्याक हांव वच म्हणटा तो वेता आनी एकल्याक तो ये म्हणटा तो येता आनी म्हज्या साकराक हें कर म्हणटा तो करता. इतलें आयकून जेजू अजाप जालो आनी ताचो पाटलाव करून येतल्यांक तो म्हणालो, सदस हांव तुमकां सांगता, हे दोबोड भावार्थ इस्रायलान सयत कोणाय थंय म्हाका मेळ्ळलो ना. हांव तुमकां आनी एक सांगता, उदें तितावन अस्तमतेतावन जायते जण येतले आनी अब्राहमा, इजाक आनी जाकोबा सांगता सर्गींच्या राजान जेवणाक बसतले. पूण जल्मान राज्याचे हक्कदार जायचे जाल्ल्यांक भायर काळोखांत लोटून घालतले. ते जातले रडणे आनी दांत किर्लोनी. उपरांत जेजू शतापतीक सांगी लागलो, तूं आतां घरा वच आनी तुवें सत मानले प्रमाणे तुका जावं. आनी तेच घडये ताचो साकर बरो जालो. आनी आतां जेजू पेद्रूच्या घरा पावलो. थंय ताची सासूमाय तापान न्हिदून आसलेली तें ताणें देखलें. ताणें तिचो हात धरतच तिचो ताप सुटलो आनी ती उठून ताका सरबराय करूंक लागली. सांज जातच जायत्या देंवसार लागिल्ल्या जनांक लोकांक ताचे झरसीन हाडली. आपल्या एकच उतरान ताणें देंवसाराक धांवडायलें. पिडेस्तांक सगळ्यांक गूण केली. पूण पूर्ण जालें इसाया प्रवाद्यान सांगलेलें तें, आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडाशिडां ताणें वावयली. आज जायत्यो संगती जेजू आमकां उगडाप करता. एक शतापतीचो भावार्थ तें ताचे खातीर आयिल्लो न्ही, ताच्या साकरा खातीर. तर साकराचो तसो तें आसलो तो मोग, कित्याक कितलो पातयेन असो साकर आसतलो तो. दुसरी संगत तो भावार्थ तसो. जेजू म्हणटा, ओलो भावार्थ म्हाका सगळ्या इस्रायलान सयत पळोवंक मेळ्ळो ना. शतापतीचो भावार्थ विशेश जालो. देखून ताची ती उतरां आमी मिसाच्या बलिदानान सयत याजक ती उपयोग करता आसतना आमी आयकता आनी आमी ताका आन्सर जावन सांगता, सुमिया तूं म्हजे भितर येवंक फावो न्हय. पूण जे एकच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली म्हणून इंत उतरां, शतापतीची उतरां मिसाच्या बलिदानांत आज उपयोग करतात. हर एक संगती जेजून उलयलेली ती उतरां विशेश जावन म्हाका आनी तुका आत्मीक वाडवळ दितात. आमचो भावार्थ कसो आसा जे आमी खंयच्या तरार आमी जिवंक जाय आनी जेजूचेर कित्याक विश्वास आमी दवरिचे म्हणल्यार ह्यो संगती आज आमकां उगडप जातात. कोण पळय आज पळयता आमी जायते आक्रिस्तांव जेजूक सत म्हणटात, जेजूक मानून घेतात देव आनी सडवंदार म्हणून. जायतो लोक जेजू थंय येवन बरो जाता. पूण न्हीज जावन जल्मातावन थोडे क्रिस्तांव आसले आजुनूय देवातावन पयस आसात. त्या जेजूची खरी वळख ना. आत्मीक संगती तांकां गळीत नात. संवसारांत संवसाराच्या वंदणेक ते जियेतात. असल्यांकी एक थंय उतार सांगता, जल्मान राज्याचे हक्कदार जाय जे आसले तांकां भायर काळोखांक लोटून घालतले. देखून आमी एक जागरण करची गरज आसा. ह्या विशयांत आमी एक तुलन करून पळोवचें गरज आसा आमच्या जिविताची. जर मागीर आमी कितें काय करून फायदो ना. पूण जिवंत आसतना जर देवा सांगता जियोंक शकता जाल्यार आनी देवाचेर विश्वास दवरता, भावार्थ दवरता जाल्यार खंडीत आमच्या जिवितांत खंडीत आमकां एक इनाम जावन देव सर्गींचे राज फावो करतलो. दुसरे सांगते पेद्रूची ससूमाय घरा गेल्ल्या वेळार तापान आसता ती काय तो गूण करता,
ताका कांय एक सांगना. हरये कडेन जेजून काले मनीस सांगिल्लें आसा, तूं बरो जा, तुज्या पाताक बगसलें. ह्या शातापतीक कांय सांगना आनी हांगा पेद्रूच्या सत्संगाक कांय सांगना. शातापतीक इतलें सांगता पळय, तूं आतां घरा वचूं आनी तुवें सत मानले प्रमाणे तुका जावं दी. तुवें कितें सत मानलें तशें तुका जावं दी. बरो जातलो, गूण जातलो, खंयची संगती ना तांकां उल्लेख करना जेजू. पातकां बगसलीं खंयचीच सांगना. पेद्रूच्या सत्संगाक सांगा, तिका काले हात धरता, मात हात धरता आनी ती उडटा, ताप सुटून वता म्हणटा पवित्र पुस्तक. आनी सबोरांक सांज जाता आसता जायत्यो देंवचार लागल्या जाणांक सयत लोकांन जेजू क्रिस्तीन हाडलीं. तांकां सगळ्यांक ताणें बरें केलें. एकूच एका पिडेस्ताक खाली हातांनी पाटीन धाडूना. हो लोकांचो बाबार्थ आनी जेजूची काकुळटांनी करपा. देखून आमी केदाळे आमच्या जिवितांत बरवसो ओगडावनचो. जायत्या जाणांक पिडा शिडा येताना, निरासपण येताना, सलवण येताना बरवसो ओगडावचो आमी पळयता. जेजूचेर बाबार्थ ओगडावचो. देखून आज आमकां ह्या विशयांत इल्लीशी सत्राय दिता. कोरिंथकाराचें दुसरें पत्र 5वो अध्याय 7वें वाक्य आमकां सांगता, 2 Corinthians chapter 5 verse 7. कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय, बगार भावार्थाच्या उजवाडान चलता. देखून भावार्थ गरजा आमी भावार्थाच्या उजवाडान जिवंक देव आज पावणे दिता. देखून आमी भावार्थान आसल्यार खंडीत त्या काळार केल्लीं जेजून केल्लीं अजापां अद्भुतां आतांय तो करते आसा. आतांय ताची सकत कांय उणी जाल्ली ना. ताची सकत पुनर्जीवन जाल्या उपरांत ती सकत आनीकय सडल्या आनी सगळ्या संवसारार आज कोण जेजूचेर पातयेनी दवरता, भावार्थ दवरता, कसले कसले मारेकार पिडेंत कश्टोन आसलो लोक आज सुडका जावन काणी घेता जेजू तावन. देखून आमी बरवसो ओगडावचो न्हय. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत ती सांगता 11वा अध्याय 1 वाक्य, भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवसोन आसाव त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसनान त्या संगती विशयंत आमकां आसा ती खात्री, आमकां गॅरंटी आसा जेजू म्हाका आज नाल्यार फाल्यां गूण करता, खंडीत जावन गूण करतलो, म्हाका ह्या पिडेंतावन भायर काडटलो, म्हाका ह्या रिणांतावन भायर काडटलो, म्हाका ह्या निरासपणांतावन भायर काडटलो, म्हाका ह्या सलवर्तण्यान भायर काडटलो. भरपूर नासतना जेजूचेर विश्वास दवरून भावार्थ दवरून जियेतल्या मनशाक खंडीत जीक मुकल्या दिसांनी आसा ती गॅरंटी. सलवणी म्हणली ना. जेजू सांगता रावतेल्या कोणाकच सलवणी म्हणना. जेजून केदारत सलवणी आपणावना, बागर तो जैतेवंत जाला. आमच्या जिणयेंती त्यात समयाक आमी काणयेन मुखार वेता जाल्यार आमकांय खंडीत तो जैतेवंत करता. सिराकाचो ग्रंथ आमकां सांगता 2रो अध्याय 2 आनी 3 वाक्या, सिराक चॅप्टर 2 verses 2 and 3. प्रामाणीक काळजो सुजा, तुजें काळीज प्रामाणीक जावं दी, प्रामाणीक काळजो सुजा आनी थीर राव, घट्ट राव, भावार्थान राव आनी विघ्नाच्या वेळार भियेनाका. विघ्नां येतलींच. विघ्नां काही मातयेंतली वयर येनात. मनीसच विघ्नांक जल्म दिता म्हण सांगता. जॉबाच्या ग्रंथांत तुमी वाचल्यार जॉब ह्या विशयांत उल्लेख करता. विघ्नां मातयेंतली वयर सरणांत, मनीसच विघ्नांक जल्म दिता म्हणटा. देखून थोडी संगती आमच्या जिवितांत आसूंक पुरो, पूण आमी प्रामाणीक काळजाची जावया, ताचेर भावार्थ दवरया, आमी थीर रावया आनी विघ्नाच्या वेळार आमी भिवचे नाका. देखून तुवें तुजे दीस सुखान संपोवचे खातीर पळया, तुवें तुजे दीस सुखान संपोवचे खातीर ताका वेंग मार आनी ताका सांडी नाका. कोणाक वेंग मार? देवाक वेंग मार, जेजूक वेंग मार, ताका सांडी नाका. सुखान जिवच्या खातीर, दुखांनी, कश्टांनी, अनवरांनी, पिडेश्रेंनी सुखान जिवच्या खातीर, तुवें तुजे दीस सुखान जिवच्या खातीर ताका वेंग मार आनी ताका सांडी नाका. खंयच्या परिस्थितीर देवातावन पयस वचनाका. भावार्थ दवर, कोणी कितेंय सांगो दी, पूण तुजो देव तो पातयेचो देव, ताणें दिल्ले हर एक प्रॉमिसीस, हर एक बासवणी तो तुज्या जिवितांत जारी करता. ते कोणाचें आयकून आमी आजकाल आमच्यो मोती कंगाल करच्यो नाकात, आमची काळजां सिंदून घेवची नाकात. थोड्यो संगती आमच्या जिवितांत घडतल्योच आनी त्यो घडले वरवीं आमी थीर रावया आनी भावार्थान रावया, ताका वेंग मारया, जेजूक आमी वेंग मारया आनी आमचे दीस सुखान जिवच्या खातीर ताका आमी वेंग मान ताच्या सांगता रावया. हेत आज जेजून दिल्लो दिवचो संदेश जावन आसा. जेजूच्या कस्त अनवरांनी खंडीत जावन आमकां सुटका मेळ्ळ्या.
इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतल्या तुम्ही वाचल्यार ते कितें इजाया प्रवाद्यान सांगलें हांगा जारी करता जेजू. Isaiah 53 verses 1 to 5 वाचल्यार थंय ताच्या गाया वरवीं आमी सगळीं बरीं जाल्या. आमचे रोग, आमचे अडचणी, आमचे पिडाशिडा, आमचे निरासपण सांगणे सगळें कुर्सार वावयलां आनी ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या म्हणटा. तर भावार्थ दवरया, विश्वास दवरया, जेजूक आमी वेंग मारया. आमचो भावार्थ दंडुलचो नाका, खंयच्याय परिस्थितीन थीर रावया आमी आनी खंडीत जावन आमी ह्या संवसारांत जैते वन जातले. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या अमुक्षिता तशें आमची बदकां बगोस आनी आमकां दाळणीन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मेरये कृपेन मुरलेले सुमतीजे सांगता श्री आमते तूं सदैव आनी सदैव फळ जगतशें जेजो भगवंती मरे देवाचे माया मापी खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पिता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.